विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पै तोनसे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करतास. आयचे विशयू मोबायलाचे दुष्परिणाम. आम्ही मद्यपान धूमपान कितली वायट, आरोग्याक ताजे निमित्त कितली हानी म्हणून वाज्जिला ताजे बग्गे आलोचन केला इता म्हळ्यार ते आमगेले आरोग्य वायट करता म्हूण सांगून ताजे बग्गे आमी जागृत वर्केन करता आसंती जाल्यार मोबायल एडिक्शन या स्मोकिंग आनी ड्रिंकींग एडिक्शना म्हणकेची हे मोबायल एडिक्शन कितले हानिकारक ताजी तीव्रता कसल्या त्या बग्गे आमी आलोचन करतना ती ಗೊತ್ತಸ್ಲಾರಿ ಆಮಿ ಗೊತ್ತನತ್ಲ ಮಣಕೇಚಿ ಅಜ್ಞಾನ ಜಾವನು ಅಸ್ಸಂತಿ ಕಿತ್ಲಿಕಿ ಆನಮ್ಮ ಚೆರಡು ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ सांगतान म्हणटांती मेगेल पूतू एके धुव सगळो दिवस मोबायलारी बुड्डून आसतांती सांगील एक उत्तर आयकनांती सगळो दिवस कूड आबयसून मोबायलार खेळता आसंती एके कसं पळयता म्हणून आमकां गोत्त आसना म्हणून सांगून ह्या समस्येक खंय देखून प्रारंभ जाता हांव केलो घटने तुमगेल मुखार दवरच्या इश्ट पावता. हांवें पळयलेले केलो विशय. एक पटी एक घरा वतना ते एक 6 म्हयन्या चेरडू अम्मा चेरडाक पांयार न्हिदकार वचून बोड दिता अशी उदार न्हिदकार आशिल्ल्या चेरडाक त्या चेरडाल आज्जो वयर दाखून एक टॅब अशी धरला. त्या टॅबार कसं कसकी म्युजीक येता ते चेरडू त्या पळोवन कसं गिळता बोड गिळता. आज्जो आमकां एक गर्वार सांगता पळय पळय मेगेल्या नातू कितली बुदंत पळय ताका एक स्पुनाक एक म्युजीक दवरका त्या म्युजीक चेंज करनी म्हण जाल्यार त्या चेरडू बोळ खायनाके. सो हे मोबायल त्या चेरडाक एडिक्ट करचे कोणे. आनीक घराचे 2 वर्सां चेरडू अम्म सांगता त्या मोबायलान तूं नेट ऑन ना म्हण जाल्यार त्या चेरडाक भयंकर कोप येतके. म्हळ्यार ते सगळो दिवस यूट्यूब हे ते कसकी पळयता बसता काय सगळो दिवस अम्माक नाका बाब आनी मोबायल पुरो म्हूण सांगून खंय जेवो ऑफ करूं गेल्यार नेट ऑफ केल्ली कुडले त्या चेरडू कोप येवन मोबायल उड्डयता म्हूण अम्मा हसता हसता सांगता आसता. आनी एक पार्काक आमी पुरा पिकनिका गेलेली ती ते एक 1.5 वर्सां चेरडू ती अम्माल वट्ट त्या चेरड आयला हंडीर मारून एक 3-4 गंटा मेशिली ती त्या चेरडाक मोबायल दिला कसकी कार्टून नेटवर्क घाल न्हू त्या चेरडाक मोबायल दिला अम्मान. हांव स्वल्प वेळ पळयलें मागीर हांव निमगेलें कसं लाग तूं चेरडाक मोबायल दिला लायक न्हय तशें दिवं नाका चेरडाक खेळचा सोडी आमी पुरो आसना पळोवन घेता ती बळारे अयो नाका मॅम ती मस्त किरकिर करता कडे रण्णी सूर केल्यार मागीर रब्बना तो न्हिदता ती जितलाची मोबायल पळोवन आसूं ते कडे एके म्हाका करकर जाता म्हूण म्हणाली. एक 3 की 4 गंटो त्या चेरडाक सुत्त कसल जाता वरलेल चेरडून पुरा ते पार्कान तूं खेळता ती ताजे कसले ज्ञान ना बरीच त्या मोबायलान तूं त्या चेरडू बुड्डून गेलेले. सो ह्या चेरडाक मुखार ते होड जाता रे ताजी परिस्थिती कशी आसच्या पुरो. आनी एक घरान तूं आनम्मा तांणी कामा वतले कामा वतना चेरडाक घरान तूं एक कामाची चिलये दवरला. कामा वतान तांणी एक टॅब त्या चिलयेला दिवन वतान ती कसं म्हूण सांगल्यार तांतू तूं इंग्लीश रायम्स घाली. ते चेरडू एक वर्स 1.5 वर्स भितर ते चेरडू रायम्स आयकता स्कुला वच्चू भितर ते चेरडू मस्त रायम्स शिकता न्हय आमकां ते इंग्लीश रायम्स सांगल्यार मस्त खुशी. ते चिल्ली तशीची त्या टॅबान तूं रायम्स घाल न्हू त्या चेरडाक सगळो दिवस पळोवच्या देख तशेले. सकाळी आनम्मान ऑफिसा वतना चेरडू न्हिदोन आसता रात्री घरा येताना त्या चेरडू न्हिदोन आसता. सो आनम्माल वट्टू त्या चेरडाक मेळचे समय मस्त उणें एक आयतार मात्र मेळचे आसचे पुरो. तशी एक 2-2.5 वर्स जाता म्हणटाना आनम्मा कळ्ळें ते चेरडू भारी चंद रायम्स सांगता ते परफेक्ट एक्सेंट म्हण सांगल्यार इंग्लीश तांणी कशी पळय त्या तूं रेकॉर्डेड आसा त्याच एक्सेंटार हे चेरडू रायम्स सांगता. जाल्यार त्या चेरडाक अम्मा म्हणच्या गोतना अन्ना म्हणच्या गोतना उल्लोचाक कळना जना लोटू कशी उल्लोका भास अर्थ जायना त्या चेरडाक. म्हळ्यार सगळो दिवस त्या चेरडान पळयलेले रायम्स मात्र. मागीर त्या चेरडाक एक स्पीच थेरपिस्टा लागीं व्हरका जाता. एक दिसू आमी एक हॉटेलाक गेलेली ती हे पुरा तुमी सामान्य जावन पळयचे एक दृश्य हांव कसलें नवें सांगतना ते एक आनम्मा एक चेरडा लोटू
चरडल हत्तांतू एक टॅब तांतो पास कसं की कार्टून की कसं की चलतस हन्या ನಮ್ಮ खत्तस ಅಂತಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚರಡಾಲ್ ತೊಂಡಾವರ್ಕೆನ ಕಸಕೆ ದಿತ್ತಸ್ ಅಂತಿ त्या चरडाक त्या कसं गिळतस म्हणून गोतना आ नम्म तांचितला उल्लोनु खावनु पुरा कोरनु त्या चरडाल हात धरून एक 3 4 वर्साच्या पुर हात धरून घेऊन गेली ती वत्तान वरकेन त्या चेरडू त्या मोबाईल पळयता पळयताची चंपून गेल्या ह्या पुरा पळयताना बदलची भयंकरता कई वत्तस एक आमगेल चेरडू वाल्या भविष्य कसल जावच्या पोरो म्हळ्यार ह्या मोबायलाचे एक आविष्कार जालेले एक 20 वर्स पुढे आत्तत हे स्मार्टफोन आयिल्ले निमित्त आनी ताचे परिणाम आमगेल मुखारचे एक पिळगे वयरी कशी पडटा ताजे दुष्परिणाम कसले म्हणून आनी इतले आमकां कळका जालेले एक 12 वर्साचेल्लो एक गेम खेळता खेळताची सलवलो म्हूण सांगून आनीक चरडाक एक दिवशी मारलेले एक घटने एक 2-3 वर्सां पुढे आमगेल हांगा कोड्याला लागीं एक जाल्लेलो आसा एक धंचे क्लासात चल्लो मेगेला कावन्सिलिंगाक तागेला अम्म घेवन आयली विषय कसा म्हळ्यार तो रुमा भितरी सगळो दिवस बैसून आसता सगळो दिवस तो मोबायलारी आसता मस्तू ऍक्टिव्ह आशिल्लो चल्लो सान आसतना गम्मत खेळ नाशिल्लो चल्लो सडन 1 वर्स दाखोवन थंड जावन गेला कोणा लागीं उरलें ना आ नम्माला उरलें ना भयणीला उरलें ना कुडा दाखून भायर येवचें मस्तू अप्रूप जेवण खाण वरकेन कुडांतू दिवका ताका कोणय फ्रेंड्स ना ती कोणाले वटू तो भायर खेळना हें तागेल काणी हांव तागेला उलयतना तो म्हगेला उल्लोच्या रेडी ना मागीर हांव कसं की याची स्कुला विशय पुरा काडल्या तुका फ्रेंड्स आसत वा म्हूण निमगेला फ्रेंड्स आसावे म्हणटाना तो वय म्हाका मस्त तुज्यान फ्रेंड्स आसत ती म्हणालो म्हाका खुशी जालें ओ अडना आका फ्रेंड्स पुणी आसना वय तू खेळच्या न्ही पुरा आसवे फ्रेंड्साल वटू वय हांव खेळता म्हणालो कसल खेळ खेळता तूं म्हणून म्हणलें म्हगेल मनांत कसलें ओ एक क्रिकेट आसच्या पुरो एकेची वॉलीबॉल फुटबॉल तसल कसले खेळ आसच्या पुरो म्हणून हांव उत्तर निरीक्ष करतना तो म्हणालो हांव ऑनलायन गेम्स खेळटा ऑनलायनान तूं म्हाका मस्त तुज्यान फ्रेंड्स मेळटा ती म्हाका ते गंमत जाता ते चांग न्हय नव्या तशें पुरा खेळच्या म्हळ्यार तो म्हणटा इता चांग न्हय हांव खुशार आस म्हाका ते गंमत जाता सो हांव एन्जॉय करता आस ते तस जावन कसल चुकी म्हूण हे चेडूड म्हाका निमगीत आस त्या 10th स्टँडर्ड म्हणटनाची त्या चेडू तशी एक आयसोलेटेड म्हळ्यार कोणाले वटू बेरव नातील चेडू मुखारी त्या चेरडाल एक भविष्य कसल जावच्या पुरो आमी ह्या बग्गे आलोचन करता आसावे आमगेल चेडूवांकय आमी सुलभेर मोबायल दिता आसंती आमकां गोत्त आस ते वायट म्हूण सांगून जाल्यार ते एक क्षणीक तांणे एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ एक नुता आसोंता बा कर नाशी आसोंता बा म्हूण सांगून आमगेल काम सुलभ जावका पडा आमी त्या चेडूडाक मोबायल दिता ती ह्या बग्गे आमी मस्तू जागृत करका कसल करूं हक्का आमगेल घर आमगेल रुल्स आमी कसल आलोचन करता की त्या प्रकार आमगेल घर आसका समाजांत कसले आसो जाल्यार आमगेल घरांत तूं कसं जावका म्हूण सांगून आमी निर्धार करुया सन्न चेडूवाल हाताक दय करून मोबायल दिवं नाका ती मस्त ऑलरेडी हांव केलो घटन सांगिल्लें आसा चिकेच आलोचन करून सन्न चेडूवाल हाताक मोबायल मेळना तशी करा ती हांव फुडली सरणीन तूं सांगिल्लें आसा चेडू आमकां अनुकरण करता ती अनुकरण केल्ले निमित्त तांकां आमी मोबायल पळोवच्यानच मोबायल दिना म्हूण सांगच्याक कष्ट जाता आमी ते मोबायल उपयोग केला रे आमी चेडूवाल येदूर चेडूवा नासतना जल तितले मोबायल उणी केला रे तांकां सांगचे एक नैतीक अधिकार आमकां आसता तस जावन आमी जिके उणी केला रे ते चेडू वरकेन मोबायल निमगेना ती चिके होड जाताना एक हायस्कूल म्हणटाना एक प्रायमरी म्हणटाना तांकां ते आश जाता आमी तितले एक रिस्ट्रिक्ट करूं जायना तेदान कसा करका एक अर्ध घंटो एक टायम म्हूण दिवका त्या चेडूवांक अर्ध घंटो हांव दिता हॉला बैसून तूं मोबायल पळोवका कसं करता की करा जाल्यार हॉला बैसून तूं त्या मोबायल खेळका एक स्क्रीन फ्री झोन म्हूण करका जेवणा बसतना मोबायल पळोवचे ना बेडरूमान तूं मोबायल यूज करचे ना कसं आसल्यार हॉलान तूं पुरा जनांनी मोबायल यूज करका तशें म्हणटाना चेडूवांकय चिके भंय आसता अयो हांव कसले पळयतना ना मेत्ता की म्हूण सांगून आनी चेडूवान ते अर्ध घंटे जाले कुडले मोबायल वापस दिताना तांकां चिके होगळ सुका चेडूवांक होगळीक केन्नाय इश्ट जाता आनी कोणी घरकडे आयल्यार म्हणका मेगेल चेडू भारी बुद्दंत अर्ध घंटे म्हळ्यार अर्ध घंटे मात्र त्या चेडू मोबायल पळयता आनी टीव्ही वरकेन तशीच खंयची एक प्रोग्राम
एके चड म्हळ्यार एक 2 प्रोग्राम पळयता ताज्या पश्चात ते लायक प्रोग्राम आमी सिलेक्ट केलेले मागीर चेडूं पळयता म्हूण सांगून ताका एक ಹೊಗಳಿಸಿಲ್ಲ ರೀ ताका एक प्रोत्साह दिला म्हणके जाता चेडडाक एक खुशी जाता आनी होड जातना एक एटलिस्ट एक PUC जाव वरकेन मस्त पेरेंट्स जाले कंप्लेंट हॅची चेडूं आयकना ती चेडूं सगळो दिवस मोबायलारी बुड्डून वचून आसता ती म्हूण सांगून ताका आमी कारण एक सायड दाखोवन आनीक कसं म्हण सांगला रे ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ आम्ही कोरका जाता घर कಡೆ चेडूं हर्ट करच्या पुरोंती रडच्या पुरोंती जाल्यार आमी त्या पुरा मस्त केअर करच्या नज बसकारोन सांगता मोबायला निमित्त कसकसल जाता मुखारे म्हूण सांगून PUC एक 18 वर्स नंतर तांणी आमगेल्या आयकना ती तांकां आमी पर्सनल फोन दिवपाची जाता जाल्यार एटलिस्ट ते दोळटरे तांणी अम्माल जो अन्नाले फोन मात्र उपयोग करची तशी आमी पळोवन घेवका तांतू ಕೆಲವು वायट ॲप्स आसता त्या पुरा आमगेल हांतू आसना तशी आमी पळोवन घेवका चेडूं कसो जाय त्या पळोवचे तसले एक अवकाश आमगेल मोबायलार आसच्या नज असल पुरा ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ आमी घेतला रे आमगेल चेडूं ಒಟ್ಟು चड समय आसचे तांकां भायर खेळच्याक विंगड चेडूं वालोटू खेळच्याक एक प्रोत्साह दिवचे जाल्यार तितले भायर खेळोन ती चेडूं तांकां एक फिजिकल एक्सरसायज केलेले निमित्त कसं जाता म्हळ्यार बग्गी न्हीद वरकेन येता एके मध्यरात्री वरकेन ಕೆಲವು चेडूं मोबायलारी खेळता आसंती म्हणून आनम्मान सांगचेस बग्गी निद्दतांती संजे आनम्मा चेडूं ಒಟ್ಟು एक वॉकिंग वच्चे ಒಟ್ಟು ಬೈಸೂನ್ कसकी घरांत इंडोर गेम्स खेळचे चेडूं वालोटू स्कुला विशय उलोवन बसचे आमगेल टायम तांकां मिदिल्ला रे हें मोबायलार दाखोवन दूर दवरच्याक एक हें एक अस्त्र म्हणून सांगेत मेन कसं म्हळ्यार आनम्मान चेडूंक समय दिवका आमगेल घर कಡೆ मस्त अपायकारी वस्तू आस अपायकारी वस्तू म्हळ्यार पेस्काती कोयती गॅस गिजर इलेक्ट्रीक गिजर गॅस मस्त पुरा विशय आस आमकां त्या सोण आसच्या जातवा खंडीत जेवका इता म्हळ्यार ताजे निमित्त मस्त उपयोग आस तरकार कट्ट करच्याक उद्दा हून करच्याक पुरा आमकां जावका तस जावन त्या अपायकार जाल्यार आमी त्या मस्त उपायारी उपयोगिसतांती आमी ताजे उपयोग जाता रे ते जागृते रे पेस्काती जो कोयती वयर कांड दवरतांती चेडूं वाल हाता मेळना तशी हे मोबायल वरकेन ताजे निमित्त मस्त उपयोग आस ताजे कितले उपयोग आस की तितले हानी वरकेन आस तस जावन कितले जावका तितले उपयोग आमी वरकेन ह्या बरे चेडूंक मात्र न्ही आमी वरकेन उपयोग करतना चिके आलोचन करका म्हळ्यार मुखार ताजे दुश्परिणाम कसा म्हूण सांगला रे ह्या चेडूं हे कार्टून कॅरेक्टर्स म्हूण पळयतांती हे कार्टूनाचे कॅरेक्टर्स कशे आसता म्हळ्यार भयंकर वेग जावन ते चलन आसता त्या चेरडान ते पळयता 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 ताजे दोळ्या गोंगू वरकेन ते वेग जावन हेकडे तेकडे हलयता आसता चेडूं ताजे निमित्त मुखार त्या चेरडाक दोळ्याचे एक समस्ये मात्या दुखी न्हीद अशी आसचे होड जत असल समस्या पुरा येवचे साध्यत आस साध्यत न्ही खंडीत कितलेके चेडूंक हांव पळयला आमगेल कॉलेजांत पळयला सुತ್ತमुत्त पळयला आनम्म कंप्लेंट करतांती आनी एक नमने कॉन्सन्ट्रेशन आसना एकाग्रते सगळो दीस मोबायलाक एडिक्ट जालेले निमित्त तांकां बशील कडेन बसचे जायना वाजूच कडेन मन आसना खंयचेय विशय करतना एक एकाग्रता आसना ते मुखारी वाडता चड जाता वता एक नमने स्ट्रेस एंग्जायटी हे चड जाता मागीर शिकचे कडेन तांकां गमन आसना चेडूं एकले आसच्याक इश्ट पावतांती कोणालेय वटू तांकां उलोवची नाका खंयचे एक सामाजीक कार्यक्रम जो धार्मीक कार्यक्रमां जो आनमलट वच्चाक तांणी इश्ट पावनांती घरकड हांव एकलो बसता म्हूण सांगता कसला बसता म्हळ्यार हे मोबायला खातीर मोबायल दवरून तांणी कितले वेळ एकले आसता की तितले वेळ ते भयंकर हानिकारक म्हणल्यार आमी आनम जाल्यार अर्थ कोन्न घेवका जल तितले आमगेल चेडूंक आमी मोबायला दाखोवन दूर दवरया हाजे दुश्परिणामा बग्गे आमी आलोचन कोरून हांव ऑलरेडी सूर करतना सांगिल्लें स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ म्हणटा ती ड्रिंकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ म्हणटा ती तशीच ह्या स्क्रीन टायम वरकेन आमगेले दैहिक मात्र न्ही मानसीक आरोग्य वरकेन हे वायट करता सो ह्या दिक्काक आमी आलोचन करका आनी
ह्या दिकाक आमी प्रयत्न वरकेन कोरका आमगेल चेडवांक हांतू दाखून दूर दवरया म्हूण तुमगेला विनंती करताची हांव हे कार्यक्रम मुक्षितास सकट जनाक नमस्कार.